मडगांवची चौगुले हायर सेकंडरी खंयच्याय परिस्थितीत बंद करूंक दिवचे नात अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हायर सेकंडरीच्या कर्मचाऱ्यांक बुधवारा दिलें. गरज पडल्यार पुराय चौगुले कॉलेज सरकार ताब्यात घेतलें अशी शिटकावणी आदले आमदार दामू नायकान दिल्या. चौगुलेचे कर्मचारी आनी दामू नायक बुधवारा पर्रीकाराक मेळ्ळे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन भेट घेवन आमी मेमोरंडम दिला आनी सांगलां की ते क्लोजर जे करता चौगुले कॉलेज ते अजिबात जावपाक जायना. आनी ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यांनी आमकां पूर्ण आश्वासन दिलां, पूर्ण गॅरंटी दिल्या की तें इन्स्टिट्यूशन खंयच्याय परिस्थितीन बंद जावचें ना. आनी जर सरकाराचो डिसिजन जो आसा, जो अजून क्लोजर करपाक परमिशन दिवना, तरी आसतना जर समजा जर आपले जर मनमानी करतात, दादागिरी करतात जाल्यार कॉलेज फूल इन्स्टिट्यूशन गव्हर्मेंट टेक ओवर करतले आनी विशय तो आमी रिजॉल्व करतले. म्हणून भुरग्यांच्या आयुश्या कडेन खेळप, फुडारा कडेन खेळप आमी करपाक दिवचे ना. त्याच बरोबर सरकारा कडल्यान ह्या इन्स्टिट्यूटाक फाटलीं अनेक वर्सां पयशे मेळिल्ले आसा, निधी मेळिल्लो आसा, फंड मेळिल्लो आसा, जागो मेळिल्लो आसा आनी सगळे बेनिफिट्स घेतल्यात. आनी सगळे बेनिफीट घेवन एकाच रातयान भितर क्लोजर डावन करता आनी आतां नेटाचेर सांगलां एडमिशन क्लोज म्हणून. इट वील नॉट अलाव. इश्यू आसा तो रोखडोच रिजॉल्व करून तांकां योग्य ते जस्टीस दिलो गेलो वतलो आनी चौगुले कॉलेज खंयच्याय परिस्थितीत शटडावन जावचें ना ऑर क्लोज करचें ना 11th आनी 12th. हें सरकाराचें आश्वासन आसा. प्राचार्य गोपाळराव मयेकारांच्या म्हजें दान कसे हे पडले ह्या आत्मचरित्राचें प्रकाशन 26 तारखेर गोंय राज्य वस्तू संग्रहालयाच्या सभाघरांत जातलें. ज्येष्ठ नाटककार रत्नाकर मतकरीचे हस्तुकीं प्रकाशन जातलें. स्वातंत्र्य सैनीक मोहन रानडे ह्या सुवाळ्याक आसतले. ओजस्वी वाणीचे वक्ते, संवेदनशील भावकवी, शिक्षण तज्ञ, ज्ञानेश्वरीचे सश्रद्ध अभ्यासक आणि विद्यार्थीप्रिय प्राचार्य श्री गोपाळराव मयेकर यांच्या मज दान कसे हे पडले या आत्मचरित्राचं प्रकाशन सोमवार दिनांक 26 मार्च 2012 रोजी सायंकाळी 4 वाजता होणार आहे. पाटोपणजी येथील गोवा राज्य वस्तू संग्रहालयाच्या सभागृहात होणार असलेल्या या कार्यक्रमात आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे प्रमुख पाहुणे म्हणून नामवंत मराठी नाटककार आणि मयेकर सरांचे कॉलेज मित्र रत्नाकर मतकरी यांच्या हस्ते या आत्मचरित्राचे प्रकाशन होणार आहे. इथं एकच गोष्ट नमूद करतो, त्या काळामध्ये 2-3 ठिकाणी केवळ प्रादेशिक भाषेतूनच शिक्षण दिल्याने गोव्यातील नव्या पिढीला उन्नयनाची एक नवी दिशा मिळणार आहे हे जाणून गोपाळराव मयेकर, मोहन रानडे, नंदा बोरकर वगैरे मंडळी एकत्र आलेली होती. अनेक होते पण ही 2-3 माझ्या लक्षात राहिलेली नावं. गोवा प्रोफेशनल लिगांत धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान आपली सुवात राखून दवरल्या. बुधवारा तांणी GC अकादमी स्टार्साक मारले, मात सर्वोदयाची कामगिरी कशीच सुदारना. बुधवारा तांणी बाबत खेळ केलो. NRB गोवा स्पोर्ट्स अकादमी कडच्यान मार खालो. GSAन सर्वोदयाक 15 रनांनी मारले.
You think Shahabudin's wicket really costed you, and the wickets were not looking the things were not looking good, and wickets were falling every regular interval? See, to be honest with you, this team is not about Shahabudin. He gave us a good start. Okay, this was his job. He's done it. The rest of us actually had to go and consolidate from where he has actually left us. And I think I'm pretty disappointed with the way we batted in the middle order. But I think it's just one game, so things happen. Point of time, it was a knockout match every time for you all. So what were you telling the boys, and were you well aware of that situation? That's exactly what I said. I said you want to win the finals, win every game. So you have to play this. Take it as a semi-final for everything. You win, you go home. I mean, you win, you stay in. You lose, you go home. So it's your choice. You want to still be here because it's a fantastic tournament being held by Goa Cricket Association, and a lot of crowd, a lot of people around, and we usually don't find these things in Goa. So we're working on it to do really well and stay alive still. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.